नमस्कार येवकार गोवा टुडे तर राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। युती करया म्हण टीएमसीचो आग्रह मात काँग्रेस म्हणटा सध्या कसलीच उलोवणी नात। दोनूय पक्षांचे ट्विटर बॉक्सिंग। चिदंबरम म्हणटा काँग्रेस पक्षाक केंद्रस्थानी दवरूनच कितें ते। काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कोण आसतलो ते उमेदवार थारायतले। वेंचणुके पयलीं मुख्यमंत्री फेस जाहीर करपाचे काय ताचो निर्णय तांचो। पी चिदंबरम उलयलो हेडॉनात। वाडट्या कोविड केशीच्या फाटभुंयेर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेच्या रॅलीचेर बंदी 22 जानेर मेरेन वाडयली। गोंयांत कोविड एक्टिव्ह केसी 3274, पॉझिटिव्हिटी रेट 38.17%। आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक अरविंद केजरीवाल गोंयांत 7 आंध्रे घरांनी प्रचार। केजरीवाल म्हणटा बीजेपी सरकाराक आम आदमी पार्टीच पर्याय। कोविडाच्या भरात बायोमेडिकल वेस्टाचो प्रश्न काय दोतोरांचो अजूनही एजन्सी कडेन करार। बायोमेडिकल कोयराचो विलो कसो लायतात हो प्रश्न अजून सुटना। खबरो विस्तारान। टीएमसीन युतीचो आग्रह धरला खरो, मात काँग्रेस उलोवपाच्या मुडान ना। काँग्रेस म्हणटा तृणमुलान गोंयांत येवन फक्त काँग्रेस फोडल्या, तांचे कडेन युती कशी करप। तृणमूल म्हणटा ऑफर दिल्या वाट पळयता। ट्विटराचेर आनीक झगडी नाकात। प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा हेडॉनात पी चिदंबरम म्हणटा काँग्रेसीक केंद्रस्थानी दवरून कितेंय करूं येता। टीएमसीन युती खातीर दिल्ली ऑफर क्लियर ना। बीजेपीक हरयतलेच म्हण चिदंबरम उलयलो। युतीक कोणी येवचे, फुडारी पक्ष मात काँग्रेसूच आसतलो। No, I'm not sure. As I said, TMC may have hinted at a desire to form an alliance, but while the desire is there, it is not clear what they have in mind. In Goa, it can only be BJP versus Congress. Will it be Congress plus is open for discussion, but it cannot be BJP versus any front which does not have the Congress play the lead role. बीजेपी हरोवपाक युती खातीर येवचे म्हण काँग्रेसीक रितसर ऑफर दिल्या म्हण गोंय टीएमसीची डेस्क इंचार्ज आणि लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रान ट्विटरा वरवीं जाहीर केला। काँग्रेसीन खंय विचार करूंक वेळ मागला। ह्या गजालीक 2 सप्तक जाले। जर मिस्टर चिदंबरमाक ह्या विशयी सारकी माहिती ना जाल्यार ताणें ताच्या फुडाऱ्यांकडे उलोवपाक जाय। बेस्टीड स्टेटमेंटां करची न्ही म्हण महुआन ट्विटरांत नमूद केला। ताचेर गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इंचार्ज दिनेश गुंडूरावान ट्विटरा वरवीं जाप दिल्या। जर केसी वेणुगोपालाचे ट्वीट जाप म्हणून दिसना काय, म्हाका अजाप दिसता की महुआ मोइत्रा आनीक कोणाच्या जापेची वाट पळयता। आनी तृणमुलाची बीजेपीक हरोवपा खातीर ब्रिलियंट स्ट्रॅटजी आसा। काँग्रेसीक अशक्त करप आनी एंटी बीजेपी मतांक विभाजन करप, हाचो कोणाक लाभ जातलो मोइत्राजी, असो तोमणोय ट्विटरा वरवीं दिनेश गुंडूरावान मारलो। ताचेर मोइत्रान ट्वीट केलें, बीजेपीक हरोवपा खातीर टीएमसी सिरियस आसा। पुरावे नासतना फटीचे आरोप करूंक कांयच जावपाचें ना। कितें आसा तो ठोस निर्णय टेबलाचेर जावपाक जाय, ते खातीर वाट पळयता। ट्विटर बॉक्सिंगांत गुंतून रावन वेगवेगळ्या काँग्रेस फुडाऱ्यां बरोबर वाद घालपाचो ना म्हण मोइत्रान ट्वीट फायट सध्या तरी थारायल्या। एंटी बीजेपी मतां काडपाक फक्त टीएमसीच सक्षम आसा म्हण टीएमसीची गोंय डेस्क इंचार्ज आणि राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव उलयल्या। एंटी बीजेपी वोट को कंसोलिडेट अगर कोई कर सकती है तो वो
तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कोण आसतलो ते उमेदवार थारायतले, तशेंच वेंचणुके पयलीं मुख्यमंत्री फेस जाहीर करपाचे काय ना तेंय खंय काँग्रेसीन जाहीर केल्ले उमेदवारूच थारायतले। आदलो केंद्रीय मंत्री आनी पोल स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरमान प्रुडंटाच्या हेड ऑन आज जाहीर केले। डिफेक्टर्साचेर विचारल्यार तो म्हणटा केंद्रीय समितीन निर्णय घेता, एकदा खंय फेरविचार करचो पडटा। I have already made that clear. Once all our candidates are declared, and once all our candidates are presented on a stage, we will call the candidates, because the CM has to come from the candidates only. So we will call the candidates and consult them and decide whether the Congress's CM should be announced before the election or after the elections. We will go by what the candidates say. So there's no reservation about it. We will go by what the candidates who are going to contest on the Congress symbol of and they will say. And if they want a candidate announced as CM before the election, we will do so. If they say no, we will first win and then we will elect a candidate, we will do so. There's nothing secret about it. I made it very clear. The Central Election Committee has weighed all the pros and cons and has had to take some decisions where we have admitted people leaving another party, in this case the BJP, and one or two members of another party into the Congress party. I don't deny that. In a sense, it dilutes the very hard rule that I laid down the first day, that we will only go by the recommendations of the block committee. But in some constituencies, we don't have a candidate who can win. And many candidates have joined only in the last year or two. In those cases, the CEC is taking a hard look, and I hope they will take a right decision. कोविड केशी देशाबरोबर गोंयांतय वाडत आसात। ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेच्या रॅलींचेर बंदी 22 जानेर मेरेन वाडयल्या। वेंचणूक आयोगान शेनवारा केंद्रीय भलायकी सचिव आनी गोंय धरून 5 राज्यांच्या मुखेल सचिवांबरोबर बसका घेतली। हॉलांत खंय 50% कॅपॅसिटीत बसका घेवपाक आयोगान सूट दिल्या। इतल्या मजगतीं गोंयचो कोविड एक्टिव्ह केशीचो आंकडो पावलो 3274 आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 38.17%। आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक अरविंद केजरीवाल शेनवारा गोंयांत पावलो। ताणें 7 आंद्रे डोर टू डोर प्रचार सुरू केला। केजरीवाल 2 दीस गोंयांत प्रचार करतलो। गोंय युनिटाची मुखेली आतिशी ताचे बरोबर आसा। केजरीवाल म्हणटा बीजेपी सरकाराक आम आदमी पार्टीच पर्याय, काँग्रेस आणि टीएमसी न्हय। लोग चेंज चाहते हैं, लोग एग्जिस्टिंग, देखिए आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इतने सालों से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी एमजीपी, इन सभी पार्टीज को सबने ट्राई करके देख लिया, लेकिन इन पार्टीज ने सोल्यूशन तो नहीं दिया। लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को ईमानदार सरकार मिलेगी, लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए पर मंथ मिलेगा। जो गृह आधार योजना है उसमें अभी 2000 रुपये मिलते हैं, वो 3000 रुपये मिलेंगे। 24 घंटे बिजली मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा पानी मिलेगा, पानी फ्री में मिलेगा। जो भी प्रमोद सावंत साहब ने तो झूठा वादा किया कि फ्री में देंगे, फ्री में तो किसी को मिल नहीं रहा। सारी सहूलियत देंगे, जैसे दिल्ली में हमने करके दिखाया है। लोगों का भरोसा है। यहाँ भी आप देखिए गांव के अंदर लोगों को दिल्ली के बारे में भी पता है। लोगों को टीएमसी पे तो भरोसा नहीं है, लोगों को कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है, लोगों को एमजीपी पे भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो ले केवल आम आदमी पार्टी पे है ना, उम्मीद तो ले केवल आम आदमी पार्टी से है ना, तो फिर आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे। दीपक पर्रिकर को लेकर के चीजें जा रही है, क्या अगर वो पार्टी चेंज करना चाहते हैं क्या आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत रहेगा? शायद पर्रिकर जी
आना चाहते हैं क्या? नहीं, अगर के अलावा अगर option आना देख चाहते रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा, उनसे पूछ नहीं के नहीं आइए। सर। हायकोर्टान कांय पंचायतीक कोयराचो विलो सारको लायनात म्हण फाटल्या सप्तकांत उजरावन काडिल्ले. तेच बरोबर कोविडाच्यो केशी वाडटात तसो बायोमेडिकल वेस्टाचो प्रश्न फुडें आयला. राज्यांतले कितलेशेच दोतोर अजूनय सरकाराक नेमिल्ल्या एजन्सीक बायोमेडिकल कोयर दिनात. ते घेतात ते फी वयल्यान वाद चल्ला. ताका लागून सध्या हो कोयर वता खंय असो प्रश्न उप्रासला. सुप्रीम कोर्टाच्या अर्दी प्रमाण सगळो बायोमेडिकल कोयर एजन्सीकच वचूंक जाय. कोयराचो विलो लावंक चड पयशे लायला म्हण दावो करून कांय दोतोरांनी अजूनय बायोटेक वेस्ट सोल्युशन लिमिटेड एजन्सी कडेन करार केल्लो ना. सरकारान हे कुणयचे एजन्सीक 1 ऑक्टोबर सावन कॉन्ट्रॅक्ट दिला. IMHचो अध्यक्ष दोतोर रुफीन मोंतेर म्हणटा 100% दोतोरांनी हो करार करपाकूच जाय. जाल्यारूच खंय बायोमेडिकल कोयरा विलो सारको जातलो. It is not very big this, but we need to get 100% compliance because disposal of biomedical waste is a very important subject, and improper disposal can definitely cause the spread of diseases. दोतोर रुफीन सांगता त्या प्रमाण दोतोर आणि एजन्सीमध्ये वाटाघाटी चालू आसात. विशय तडीक लागतलो म्हणून ताका विश्वास. We are still trying to sort out that issue, trying to talk to both the parties, that is our doctors who are wanting a change, as well as the biomedical management waste disposal group company which is doing it. Dr. Tariq, who is the secretary in charge of this, we are also speaking to him, and we hope that we achieve 100% compliance with biomedical waste management in Goa, which is as per the Supreme Court directive. बायोटेक वेस्ट सोल्युशन लिमिटेडाचो संचालक मनीष गरेवाल म्हणटा कंपनीचो रेट सगळ्यात कमी. कंपनी कडेन खंय कोयराची शास्त्रीय पद्धतीन विलो लावपाची सुविधा आसा. It's just an allegation. If there are few doctors who still think that the rates are a bit high, so I request you to please try and understand that we were here only because we were the lowest bidder. The charges that what we have quoted was too less as compared to the others. So everybody is aware that it was an open tendering process, and the best part of this process, we got the state-of-art technology with the lowest quoted rates. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि महेश घाडी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन शिक्षण आणि स्किल डेव्हलपमेंटाचे विजन गोंया खातीर जाहीर केला. तातूंत दक्षिण उत्तर गोंयांत एज्युकेशन हब, शिक्षणा खातीर लोन, प्रत्येक तालुक्यांत स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट तशेंच शिक्षकां खातीर खासा ट्रेनिंग आयोजीत करपाचे तांचे चौथे आश्वासन. तशेंच आरजीचो CM उमेदवार मनोज परबान लोकांकडच्यान आर्थीक मजतय मागल्या. गोंयकार जो यूथ आसा तो एम्पावर्ड जाल्लो, आपल्या पांयार उबो रावलो, आपल्या हिमतीचेर आपलो टॅलंट नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर घेवन गेल्लो. आयज कितलेशेच इंडियन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा, कितलेशे थोडेशे गोंयकारूय आसा आमचे. आमकां जाय आमचे मॅक्सिमम गोंयकार हेंच्यांनी वर्ल्ड लेवलाचेर इम्पॅक्ट केल्लो. तेंचो जो रिसोर्स आसा, तेंचो जो टॅलंट आसा, तो गोंयच्या ह्या मातयेक, आमच्या स्टेटीच्या मातयेक ना इंटरनॅशनल लेवल खंयसरूय तेंचो तो रिसोर्स यूज जावपाक जाय. तेंच्यांनी गोंयचें नांव, स्वताचें नांव, आपल्या फॅमिलीचें नांव वयर काडपाक जाय. खंयच्याच एंगलान आमचो गोंयकार सकयल उरपाक जायना. तेका लागून ही एज्युकेशन पॉलिसी आमी तुमच्या फुडें दवरलेली आसा. सेकंड अनाउन्समेंट म्हटल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आमचो आयज अकाउंट ओपन जाला. त्या अकाउंटाचेर आमी अकाउंट आउट करतले. अकाउंट आउट केल्या उपरांत हांव नंबर आतां हांव सांगतलो तुमकां, पूण आमी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की नेक्स्ट जे 25-30 दीस उरला तेच्या पयलीं आमकां फंड्स जाय, आमकां कॅम्पेन करपाक फंड्स जाय, आमकां पॅम्पलेट्स प्रिंट करपाक जाय, आमकां फ्लॅक्स प्रिंट करपाक जाय, आमकां आमचो विजन डॉक्युमेंट आसा ते बुक्स प्रिंट करपाक जाय, ते तुमच्या मेरेन पावोवपाक जाय. हेका लागून आमकां भरपूर फंड लागतलो, भरपूर पयशे लागतले. सो प्लीज तुमी आमकां डोनेट करचे. वास्कोंत अपना बाजारांत ज्वेलरी शॉपाक शुक्रारा उसरां राती उजो लागलो. घडणूक पळयतल्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक आपयिल्ल्यान व्हडलें नुकसाण जालें ना. घडणूक थळार आशिल्ले म्हणटात घडये शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूये. पसरकाराक कोणे तरी मुद्दम उजो लायिल्ल्याचो दुबाव.
फायर ब्रिगेडीच्या अधिकाऱ्याक विचारल्यार ते म्हणटा उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून आसूं येता म्हण नेमके कारण इलेक्ट्रिसिटी वालेच सांगू शकतात. झाला 25 मिनिट झाला. तो कसं कळलं? हांव वयरसूच पळय, हांव वयर रावता 6th फ्लोरार. फर्स्ट शॉर्ट सर्किट म्हणून हांव सकयल देवला. फायर तुवें फोन मारलो. हय. मेरे को पता चला कि मेरे दुकान में आग लगा. मैं यही बोलना चाहता है कि मेरा दुकान में आग लगता तो सबको शॉर्ट सर्किट चल रहा है, स्पेशल मेरा ही बोर्ड को कैसे लगा. तो आप सस्पिशियस है कुछ नहीं, किसी ने किया रहेगा. फाउल एक्टिविटी है, किसी ने किया रहेगा. 101% किसी ने किया. अगर शॉर्ट सर्किट होता तो सबका एक साथ ट्रिप होता था. इतना तो हम भी समझता कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है. स्पेशल सिर्फ बोर्ड को आग लगा, इसका मतलब क्या कुछ तो रहेगा. कुछ नुकसान भी हुआ नहीं, अभी तक अंदर का कुछ नुकसान नहीं हुआ. अंदर कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बाहर का भारी हुआ. कसं लागला हांव सांगू शकना. पूण लायटीचो बोर्ड आसलो पळय भायर, मेन तेंचो बोर्ड आसलो, ते फ्यूज बी सगळे लासले ऑलरेडी. सगळे ते लासून काबार जालो. लायटीचो बोर्ड तुमचो अदमास शॉर्ट सर्किट जावपाक शकता म्हाज्या हिशोबान, पूण हांव सांगू शकना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटीन सांगचें पडटा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. भारतीय जनता पार्टी 22 ते 24 मतदारसंघ सहज जिखतलो. तातूंत शिरोडे हो 100% जिखपी मतदारसंघ म्हण सुभाष शिरोडकार उलयलो. नवे पक्ष आसल्यार पसून शिरोड्या कांयच फरक पडचो ना. 1-to-1 फायट जाल्ली तेन्नाय बीजेपीन जैत जोडला म्हण शिरोडकार उलयलो. कामाक्षी कडेन नाल्ल दवरून नरेंद्र सावयकाराच्या हजेरीत समर्थकांसयत सुभाष शिरोडकारान शिरोड्या पार्टीचे ऑफिस उक्ते केले. त्यामुळे 22 ते 24 सहज भारतीय जनता पक्ष जिंकतले. तातूंत भितर शिरोडा मतदारसंघ हो हमखास 100-200% आसतलो. खुबशे पक्ष आसा म्हळ्यार खंयचोय रुलींग पार्टी जे आसा पक्ष जो आसता ताका खूब फायदेशीर जावन आसता. पूण म्हज्या ह्या मतदारसंघात हांवें 2017 3-4 कॅन्डिडेट्सां बरोबर लढाई दिल्ली आनी तेन्ना हांव जैतवंत जालो जवळ 2 ते 2.5 मतांनी. आनी जेन्ना 1-to-1 परत पोटनिवडणूक जाली 2019 तेन्ना हांव जवळ 70 मतांनी सुमार जिंकलो. 1-to-1 जाल्यार सुद्दां आमकां हांगसर जैतवंत जावपाचीच पाकळी आसता, प्रसाद आसता म्हटल्यार जाता लोकां कडल्यान आनी देवा कडल्यानय बी. आनी त्या अनुसार आतांच्या इलेक्शनाक तुमी जशें म्हटलां पळय न्ही 3-4 पक्ष आसा अशें म्हणून, ते पक्षा आमी तांचे बद्दल चिंता करीत नात. ते मांद्र्या बीजेपीक मोठो धपको. मांद्र्या पालयेचो आदलो बीजेपी युवा फुडारी आनी पंच वांगडी सागर तिळवेन मगोत प्रवेश केलो. तांचे बरोबर तांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला. जीत आरोलकार म्हणटा सागर तिळवेच्या प्रवेशान पालया मगोक आनीक बळ मेळ्ळें. थंय जीत आरोलकारान वेंचणूक ऑफिसूय उक्तें केलां. आम्ही कोणाच्या टिका वैयक्तिक टिका करिना, कोणाच्या पक्षाच्या कोणाच्या व्यक्तीचे. जीत आरोलकर ही एक विचारधारा आसा, त्याचे आम्ही समाज कार्य पळोवन आम्ही ते विचारधारेक पळोवनच आम्ही हे कार्य पुढे घेतलेले आसा. प्रेमापोटी आज हांगासर जमलेले आसात आनी आमी एकच ध्येय दवरला आनी निश्चय केला की ह्या वर्सा येणाऱ्या इलेक्शनाक जिताक आमी सपोर्ट करतले. आयज खुशीचो दीस. पालया गांवांत एक स्ट्रॉंग असो पावरफुल एक लिडर पालया गांवचो सागर तिळवे जो आमकां आयज एमजीन प्रवेश केल्लो आहा. कॉंग्रॅच्युलेशन एंटायर तेजी टीम, प्रसाद आनी अर्जुन एक सरपंच आनी बाकीचे तेचे कार्यकर्ते सगळे सपोर्टर्स वेलविशर्स सगळे फॅमिली सगळी आयज हांगासर प्रेझेंट आहात. खरें बरें दिसता की पालया गांव सदांच आमी म्हणटाले की आमचे कार्यकर्ते आसलेत कार्य करताले, पूण आयज आमकां आमची पार्टी मोगो पक्ष ह्यो आनीक स्ट्रॉंग जाल्लो आहा पालया गांवांत. आनी सागराक मागता तेजे कडेन रिक्वेस्ट आहा की पालये गांव आमची टीम आहा प्लस तुजी टीम आहा. तुजी आतां म्हणूं शकना, आमची एक टीम जाल्यार एक घर एक फॅमिली कशी. आमी केन्ना पक्षान येयल्या उपरांत एक कार्यकर्तो मेंबर म्हणनात, आमी आमचो भाव
एक फॅमिली कशी ट्रीट करतात आणि ही फॅमिली आमकां फुडें वाडोवपाक जाय, ग्रो करपाक जाय. आणि जेन्ना हे करता आसतना आमकां पालये गांवांत जे जे प्रॉब्लम्स, इश्यूज जे सामान्य लोक हांगासर गांवचे नागरीक जे सोंसतात, त्रास जाता, ते प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच फुडें आसतले. आणि आता ते इलेक्शना उपरांत डेफिनेटली मोगो पक्ष हो सत्तेर आसतलोच आणि आमी जितले जाता तितले गांवा खातीर, ह्या गांवा खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर जितले इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स आहा ते सॉल्व करपा खातीर डेफिनेटली आमी फुडें आसतले. पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान प्रचाराक नेट धरला. ताणें देवाक नाल्ल दवरून पेडण्या तोरशां प्रचार चालू केला. पेडणेकार म्हणटा गेली 2 वर्सां ताणें भरपूर काम केलां. ताका पेडणेकारांनी तेंको दिवपाकच जाय. तरणाट्यांचो नोकरेचो प्रश्न तडीक लावचो म्हण पेडणेकारांची मागणी. प्रवीण म्हणटा तो पेडणेकाराक ह्या खेपे निराश करचो ना. कामां 2 वर्सां जाली. सगळ्यांक खबर आहा हांव कशें काम करता हांगासर आनी पेडण्यान कशें काम आमचें चल्लां तें. आयज तोरशान सगळ्या जाणांनी जाणून घेतलेलें आसा. कितें फुडलो विचार केल्लो आसा, कितें तेंचे भवितव्य फुडें बरें जावचें म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिल्लो आसा. असोच साथ सगळ्यांनी भायर सरून दिवचो. त्याने आम्हाला काय केलंय, आता हे आम्हाला काय देणं. आज जो युवकांचा मेन प्रॉब्लेम आहे तो नोकरी. प्रत्येक जण, प्रत्येक घरात एक मुलगा बेकार आहे. ते जर अर्धे सुद्धा आमचे प्रवीण आर्लेकरने उद्या काम केलं तर ही जी सीट आहे पेडणे मतदारसंघ ती कायम प्रवीण आर्लेकरांच्या पाठीमागे राहणार. पेडणे मतदारसंघ लागलेलो आहा आणि त्यांचे 2 वर्षाचे कार्य पळोवन त्यांच्याबरोबर आकर्षित झाले आहा. आम्ही सगळ्यांनी आपले जे मतभेद आहा ते विसरून आम्ही सगळ्यांनी त्यांच्या फाटल्यान रावया. ह्या सगळ्या गांवांनी जायतो आम्ही सपोर्ट दिल्लो आहा. तितून आमची झडपी आहा, फूल पंचायत आहा आणि फूल आमचो गांवांतलो लोक आहा. आमकां खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीन तांकां तिकीट दितना त्यांचे सर्वे पळयल्यात, त्यांचे 2 वर्साचे ग्रासरूटावयले काम पळयले आणि त्यांच्यानी ठरयला की ह्या मतदारसंघात पेडणे जर पहिल्या क्रमांकाक येवपाचो उमेदवार जर कोण आसत तर प्रवीणजी आल्लेकर. त्या दृष्टीन भारतीय जनता पार्टीन तांकां तिकीट दिल्लेली आसा. 2 वर्सां त्यांनी काय नसताना, एक आमदार ना की कोण नसताना जे काम केला गोरगरिबापर्यंत, शैक्षणिक क्षेत्रांत, क्रीडा क्षेत्रांत, आरोग्य क्षेत्रांत जे त्यांनी काम केला ते कोणाक जेका कोणाक डोनेशन भरूंक जेका जमोंक ना तेका तेचे डोनेशन फी. प्रवीण आर्लेकरांचे कार्य जे आसा हे शेवटच्या वर्षाचे अश्रू पुसणारे कार्य आसा आणि हेच कार्य करून प्रवीण आर्लेकरान एक वेगळे नाव आपले जोडलेले आसा. विकास केन्नाच पुराय असो जावंकूच शकना. वेळ वता तसो लोकांच्यो गरजो बदलता आनी वाडटा म्हण फोंडेचो काँग्रेसीचो फुडारी राजेश वेरेकार सांगता. फोंडेचो आदलो आमदार रवी नायका प्रमाण खंय फोंडेचो विकास 10 वर्सां पयलींच जाला. पार्किंग, सिवरेज, मार्केट सारकेले खुबशे इशू काँग्रेस सुटावे करतली म्हण राजेशाक विश्वास. बीजेपी सरकारान खंय फोंडेकारांक फक्त आश्वासनांच दिल्या. फाटली 10 वर्सांचो जर आमी विचार केलो जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की फोंड्यान 10 वर्सां विकासाच्या फोंड्या हे 10 वर्सां विकासाच्या दृश्टिकोनान खूब फाटीं उरला. माजी आमदार अशें स्टेटमेंट करता की फोंडेचो विकास जाला. ह्या ज्या 10 वर्सां आशिल्लीं तातूंत फोंडेचे विकास करपा सारकी कांयच गोश्टी उरूना अशें तांचे विधाना वयल्यान दिसता. विकास हो खंय सोंपना. जशी जशी वर्सां वता तशी तशी प्रत्येक मतदारसंघाच्यो, प्रत्येक वाठाराच्यो गरजो बदलत वता. आतां निवडणुकीच्या तोंडार थोडेफार रस्ते हॉटमीक जाल्ले आसा. नेटवर्क ऑफ रोड्स आसा पळय फोंडेचे ते बऱ्यापैकी अपग्रेड जावप ही आज अत्यंत गरज आसा. फक्त फोंडेकारांक कितें मेळ्ळां आश्वासनां आनी फोंडेकारांची उपेक्षा इतकेंच उरलां हांगा. जे लिव्हिंग स्टँडर्डाक बेजीक एम्युनिटीज जाय त्यो आज फोंड्यान दिवपाक हे बीजेपी सरकार आनी MGP जे जॉयंट चल्लां हें फेल चल्लां. प्रत्येक फोंडेकारांक सांबाळून घेवपी विकास फोंडेकारांक जाय, फोंडेकाराच्या मनांतलो विकास हो आज आमी दिवपाची काँग्रेस पार्टी प्रयत्न करतली. साखरीवाळ काणकोणा न्हंय पुरून तशेंच न्हंये वयलो बंदारोय मातयेच्या भरावा घालून रस्तो करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. थळावे 150 लोक ह्या न्हंयचेर शेतां वाटां खातीर निंबून आसात. कोणे रस्तो केला ताका खबर ना. संबंदीत खात्याच्या कानार घाला. न्हंय आशिल्ली तशी करून दिवची म्हण मागणी.
सध्या हें व्हळ पुरयला कोणी म्हणटा खबर ना मागीर कितें करपा जाय तुमकां आतां ते सध्या हें आमकां बंद करपा जाय कित्याक आमकां शेतां उदक व्हरपा न्हू सद्याक मागीर सकाळ कितें करताले एक्झॅक्ट सकाळीं आमी शेत रोयताले शेत रोयताले आनी तो कोणी हो बंद केला हो हे बी बांदते सगळे हे देवळे बांदते सुद्दां बंधारे बांदते आनी शेता लागून बांदून गेले तेंचे आनी आतां कोण बांदता कितें करता कांय खबर ना तर आमगे हें जें उदक वचपाचें हें आसा तें हे बंद करून हो रस्तो आमकां नाका तो रस्तो आमगे बंधाऱ्याचो आमकां बंधारो दिवचो आमगे बंधारो तसोच करपा जाय वो बंधारा आसा 1 2 3 1 2 3 हे तिनूय खांब्यात फिलिंग करून तेणे आतां इनलिगल ह्या सगळें फिलिंग करून ह्या फातर पळय तुमकां दिश्टी पडटले हे फातर सबंद फोडून तेणे ऑलमोस्ट तेणे न्हंय आसा ती फुल्ल तेणे ब्लॉक केल्ली आसा गव्हर्मेंटान बंधार पुरयला ही आख्खी न्हंय दिश्टी पडटा तूं कॅमेराचे जाल्यार घे हे फुल्ल हिंगा सबंद बंद केले आसा आनी हें उदक म्हणटा चालू उरपाचें एप्रील म्हयनो म्हणल्यार उदकाचो सोर्स चालू खांडेपार ते फोंड्या लागपी ल्हान पुलाचें रुंदीकरण 3 म्हयन्यांनी पुराय केलां म्हण फोंडेचो आदलो आमदार रवी नायक खोशी तो म्हणटा 1 कोटी 20 लाख रुपया मोडून हो पूल बांदला लोकांची कितलीशीच वर्सां जाली मागणी आशिल्ली जेडीन उक्तावण केल्या उपरांत रवी नायकान पुलाची पळोवणी केली आयज आमी मेस्तवाड्यार आसा हांगासरलो ब्रीज पयलींचो हो मेस्तवाड्यालो एकदम कनेक्टींग ब्रीज आसतालो आनी अत्यंत गरजेचो उसगांवचे लोक फोंड्या येवपाक आनी फोंड्याचे लोक उसगांव वचपाक हो ब्रीज आसा तो अत्यंत गरजेचो आसतालो फाटल्या दिसांनी हो पयलींचो ब्रीज असो आशिल्लो की सामको अशीर आशिल्लो आनी हांगा खूब अनसेफ जाताले लोकूय मॅन मुवमेंटूय आसतालो आनी गाडयोय येतालो सो एक्सिडेंटाचे खुबशे चान्सीस आशिल्ले हांगा कारण की हो ब्रीज एकदम अशीर आशिल्लो तसोच लोडेबिलिटी सुद्दां ब्रिजाची कमी आशिल्ली पयलींच्या सो आयज हो ब्रीज नवो जाल्लो आसा आनी पयलींच्या ब्रिजाच्या कंपेर आयज हो मातसो व्हडलो रुंदायेन जाल्लो आसा एक ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार 3 म्हयने भितर तेणें काम सुरू केलें आनी आयज तेजें उद्घाटन इंजिनियरांनी केलें पुलाचें आयज येयल्लो आनी कोण येयल्लो आनी जेईबी येवन तें उद्घाटन आयज तेजें केलें आनी लोकां आयज ओपन दवरली म्हणजे हांव ते इंजिनियरांचे आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे तांकां बेगीन केल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा कित्याक 3 महिन्या भितर जालें कंप्लीट 3 months 3 months हे 1 महिना क्युरिंगाक गेले म्हणजे 2 महिन्यान कंप्लीट केले कितलो कॉस्ट कितलो टोटल 1 crore 22 लाख 1 crore आनी कितें उरल्या काम कितें उरलां आनी आसा कितें तर विंगवाळ एकटे वाटयली आनी काय ना आतां लोकांक फिजिबल आसा वचपाक येवपाक हेवी व्हेकल्स 100%. खबरो इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगात मास्क घालात विस्कळ भोंवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात आनी घेवंक लायात बी प्रुडंट बी सेफ देव बरें करूं